परत एक फावट म्हापसा अर्बन बँकेवेल्या निर्बंधांची मुजत आरबीआयन वाडयली। आदी घाल्ल्या निर्बंधांची मुजत 18 नोव्हेंबराक सोंपली। तेन्ना सावन परत आनीक 3 म्हयने म्हळ्यार 18 फेब्रुवारी 2020 मेरेन म्हापसा अर्बन बँकेचेर आरबीआयचे निर्बंध। बँकेच्या संचालक मंडळान गोंया भायल्या सहकारी बँकांकडेन म्हापसा अर्बनाचे विलिनीकरणा विशीं वाटाघाटी करून जाल्यो, मात खंयचीच बँक खंय विलिनीकरणाक तयार ना। आता सरकारानूच बँकेचेर प्रशासक नेमचो म्हूण अध्यक्ष मागता। म्हापसा अर्बन बँक आणि सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक यांच्याकडे आमची बोलणी चालू असते। भितर मिनिस्टर इन्वॉल्व जाल्ल्यान मिनिस्टरान आमच्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट केल्ले की पळयात म्हणून, आणि त्या प्रमाणे आमकां आरबीआयन टायम वाडोवन दिल्लो फेब्रुवारी पर्यंत, आणि त्या टायमाक तुमी करा म्हणून सांगलें। ते आमच्या कडेन आतां मर्जर करूंक तयार नाशे अशें दिसता। तेंचे कंडिशन कितें आसा, रिजन कितें आसा तें आमकां कांय सांगूंक ना। एक्चुअली आमचें पळयत जाल्यार आतां आमी 40 crores प्लस आसा, त्या शिवाय जवळ जवळ 200 कोटीच्यो आतांचे किमतीच्यो प्रॉपर्टी आसा आमचे, आनी ते कित्याक सद्या डिनाय करतात, कित्याक तयार ना तें हांव सांगूंक शकना। त्या मिनिस्टराच्या स्टेटमेंटा प्रमाणे ते आनीक गोंयांचेच बँके कडेन ते कितें तरी मार्ग काडुया म्हणून दिल्ले आहा ताणें, कित्याक आवटसायड गोवा खंयचीच बँक्यो तयार ना आतां मर्जर करपा खातीर। तेंची कितें कंडिशन आसतली किंवा तेंचे कितें प्रॉब्लेम आसतले ते डिस्क्लोज करूंक ना, पूण आमी बी तयारीन आसा। कितें गव्हर्मेंटाकूय आमी सांगता तुमकां जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर नेमाक तुमी घेयात, कित्याक आमच्या बद्दल हें ना, पयशाची शॉर्टेज ना, फक्त जर फंक्शनींग करूंक दिल्लें आमकां जाल्यार आमचे पयशे सुट्टले आसले। 1 लाखापर्यंत आहा तो आमचो इन्शुरन्स आसा, त्या बद्दल तांकां प्रश्नच ना, आनी बाकीचे हेजेरूय इन्शुरन्स आसा, तांकां 1 लाखूच दिवंक शकता आतांच्या रुली प्रमाणे। म्हणजे आमचे कडेन पयशे आहा 200 कोटीचो आमच्या कडेन बॉन्ड हे आसा, सिक्युरिटी आसा, तशें कॅश आसा, आमकां येणें आसा आनी व्हडलो NPA ना। पण आमकां गव्हर्मेंटान जर घेतलेले जाल्यार आमकां सुशेगत आसलें, कित्याक ते काही लॉसान पडों शकना। प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फडते।